व्हडली गाडी गेली की हांगा सारखे धुळीचे साम्राज्य जाता, सबंद धूळ जाता हांगा. फाटल्यान कोण येता ताका कांयच दिसना, दोळ्यान सगळी धूळ वयता. सावकाश Hey. ही अशी व्हडली व्हडली खडी आसा पळयात रस्त्यार. खडयेन गाडी वचत जाल्यार कितें जातलें. हो रोड तसोच सांडलेलो करूंक ना. पळय ते रस्त्याक कांयच केल्लें ना. रस्त्यान कशी गाडी चलोवपाची टू व्हिलर. मेन हायवे हो NH66 सिग्नला कडेन सारको हे सिग्नल. रस्ते डायवर्ट केला पण रस्ते रिपेर करूंक ना. ते डायवर्ट केला सारके करा न्हू. डायवर्ट पयलींचो रोड सारको करा आनी मागीर डायवर्ट करपाचें. हे रोडान कांयच केल्लें ना आनी डायवर्ट केला रोड. मातशें मागता कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसात तो तेणी मातशें रोड डांबरीकरण करपाचें हांगा आनी क्लीन करपाचें. खडी सगळी रस्त्यार आसा ती क्लीन करपाची. केन्ना कोणूय पडूंक शकता. रातचें कांय कळचें ना कोणाक. थँक्यू. असो हो रस्तो हो साताड्याच्यान जो येयला रोड वयर मालप्या वचपाक. दुंग्या जंक्शनाचेर दुंग्या वयता रोड खाजण्या वयता त्या रस्त्यार. सो ही खडी सगळी रस्त्यार हांगा अशी पडलेली आसा. ही खडी इतली पडलेली आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिसना काय. ही रस्त्यार इतली खडी पडल्या पळय. कोणय पडो शकता स्लीप जावन. खंयचोय टू व्हिलर वालो. रातचें काय कळचें ना हे खडयेचें. प्लीज मागता त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सगळें न्यू क्लीन करपाचें.
कडयेंतल्यान गेला तो, रॉंग साईड मारून गेला. हे जंक्शन दुग्यार वचपी जंक्शन आहे मालप्या रोडाक. नमस्कार, हांव प्रसाद गवंडी. हांव आसा सद्या परसकडे जंक्शना कडेन. जे सिग्नल आसा थंय रोडाचें काम चालू, ओव्हरब्रिजाचें काम चालू आसा. ओव्हरब्रिजाचें काम चालू आसा तें बरें आसा, पण हे जे डायवर्शन केला रोडाचें पळोवंक शकता. ही माती शकारी माती तशीच हाडल्या हांगा. हे पळय माती पयल्या आनी ते टर्न दवरला हांगा तेंच्यांनी, पलत दवरला अशें. हे जर कोण टू व्हिलरवाले स्लीप जायत न्हू, उदक मागचें ना. हांगा पडोन एक्सिडेंट जायत न्हू. लास्ट टायम एक एक्सिडेंट जालो, भुरगो हांगाच यूथ डेड जाल्लो मशीर मारून. ही जी माती जर स्लीप जायत न्हू, पळय ही माती कशी आसा ती दाट आसा माती सामकी. मातये स्लीप जायत जाल्यार टू व्हिलर पडटली निश्चित आसा. तेन्ना हांव मागता त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ही मातशी रोड मातसो डांबरीकरण करून घेवपाचो. इतलो रोड जे कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय ताका सांगपाक सोदता हांव, रोड इतलो क्लीन करपाचो आनी डांबरीकरण करून घेवपाचें, जेणे करून कोणाक अपघात जावपाचो न्हू कोणाचो. आनी तशेंच त्याच जाग्यार पळय कंटेनर अशें लावन दवरले. सदांचीच गोश्ट आसता. हे कंटेनर हांगा लावन दवरतात. सायडीक ते कॅज्यू फॅक्ट्री आसा. कॅज्यू फॅक्ट्री वचपाक लागून आनी थंय जेवणाची सोय आसता, ताका लागून सदांच कंटेनर अशे लायनीन आसता. तर हे मातशी हेची दखल घेवन हांगा ट्रॅफिक पुलिसांनी हे कंटेनरांची मातशी सोय करपाची. हे कंटेनर सदांच हांगा आसता. कोण काडून गाडी मारीत कितें करीत जाल्यार मोठो अपघात जावपाक शकता. हे रातचे अशें आसता, रातभर अशें आसता. तर कॅज्यू फॅक्ट्री सदां ओपन आसता रातभर. पळोवंक शकता हांगा कशी कसरत करची पडटा गाडये कारण. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.